uzo, 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 uzo. Goiás आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो. उजो, 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 उजो. गोंयकारांच्या काळजान पेटला आरचीचो उजो. सत्तेधारी आसा हे सरकार आसा तांकां दिसला की गोंयकारांक ते मुठ्ठीन लिपयतले आनी थंय चोपोवन दवरितले. तुमी आयज पळयता आसतले आयज आतांच मनोज बाबांनी सांगलां आनी आमचे जे गांवचे हांगासले लोक आसा जे माजोड्डेचे बेतालबाटीचे लोक आसा तेंच्यांनी सांगलां की हांगा ही शेतां आसा जी कशी पुरोवन ते व्हडलो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आनी खुबशे चडशे गांवांनी चालूच आसा आतां एक तर शेतां एक तर दोंगरांचेर जावं जी गोंयची शेतां खंय पडींग पडल्या तितून दोळे आसा तेंचो. सो सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तुमची शेतां तुमी राखून दवरपाक जाय, तुमचे दोंगर तुमी राखून दवरपाक जाय. आयज जशे माजोड्डेकार भायर सरले जशे बेतालबाटीकार भायर सरले तशे दर गांवांतले अशे लोक आसा ते भायर सरपाक जाय, ते फुडाकार घेवपाक जाय. आयज तेंचे कडेन मागता तुमी एक हेज अ युनायट जावपाक जाय. पयलू कितें जालें तें जालें. आयज आमी गोंयकार हेज अ गोंयकार म्हणून युनायट जावया. एक मूठ कशें जुटोवन रावया आनी ही आमची शेतां ही जी पुरोवंक सोदता आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता आनी गोंयकारांक कांयच फायदो ना. सगळो फायदो आसा भायल्यांक. हे सगळे जाणा ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्ले आसा. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले आसा, व्हडले व्हडले हॉटेलांचे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा. मात गोंयकारांक कांयच फायदो ना. सो आमचे नॉर्थ सायडीन सगळे टोटल ही व्हडली व्हडली प्रोजेक्ट आसा. सावथानूय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा जे करून मात सावथान खुबशे जाण आमचे चड एक्टीव आसा. आमचे जे गांव भाव आसा ते सगळे चड एक्टीव आसा. ताका लागून ते खंय ना खंय उरलेले आसा आनी अशेंच करून राखून दवरुया आमी जे आसा तितून आमी आमच्या भुरग्यांक खंय तरी तरणाटे जे फुडें सरोंक सोदता, जे कामाक वचोंक सोदता, जावं ते क्वॉलिफायड आसा जेंच्यांनी डिग्री कोर्स केल्या, जे हॉटेल मॅनेजमेंटान डिग्री कोर्स केल्या. आयज ते बरे बरे भुरगे आसा ते गोंय सोडून भायर वयचे पडटा, हे परक्या गांवांत वयचे पडटा, जावं बोटीर आसा थोडे जाण. सो तांकां खंय ना खंय हांगा एकोमोडेट जावपाक जाय. हे हांगा तांकां फॅसिलिटी मेळपाक जाय. कित्याक तांकां हांगा इतले लागीं आसून तांकां वचोंक मेळना. तेंची सॅलरी इतली आसा जी बरी सॅलरी आसा तांकां, बट स्टील आमच्या गोंयकारांक मेळना. सो हे खंय ना खंय आमी पोस्टांक डिमांड करुया, जी आसा ते एक्जिस्टींग थंय आमचो डिमांड घालुया. एक ही स्ट्रॉंग मॅसेज आसा ह्या पॉलिटिशनांकूय. तुमी आमकां जितले डिवायड करपाक सोदतले तितले आमी स्ट्रॉंग जातले आनी इतले स्ट्रॉंग जातले की तुमकां तूं हो उजो आसा पळय, उजो पेटत आसा पळय, तो आनी खर जातलो. सो तुमी ट्राय करूच नाका डिवायड करपाक लागून. जे आयज तुमच्यांनी आयज बसून आमी गेल्ले तेन्ना तुमी खुबशे हेंकां तांकां एक पॉयंट्स मारता की तुमी तूं तूं चर्च फंडेड, तूं तें करून तुमी डिवायड करूंक सोदता. ही डिविजन आसा पळय ती तुमचे कडेन दवरुया. आयज गोंयकार पिशे ना आनी गोंयकार पिशे उरची नात. कित्याक पयलू जे गोंयकारांनी त्रास भोगले पळय ते आतां फुडें आमी त्रास भोगपाचे ना. गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो. उजो, 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 उजो. गोंयकारांच्या काळजान पेटला आरचीचो उजो. See, I request all the youth of Goa from north, south, everywhere, just to unite under revolutionary goals, okay? Because this is your last hope. This is the last hope where you can unite and change this entire corrupt system. And if we do not unite at this point of time, we are lost for forever. I request every Goan, all the youths who are there here in Goa and abroad who can understand and have the interest on the welfare of Goa, please unite, connect your family, connect all the links to the chain and connect this chain to the RG. This is the only last hope. I'm requesting everyone, okay, to come and unite. And this is the only way we can change this corrupt system and get a new system into the people's democracy now. And we can rebuild our beautiful Goa back to the original heritage and the culture what we had. Uzo, 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 uzo. गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो. उजो, 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 उजो. गोंयकारांच्या काळजान पेटला आरचीचो उजो. Well, I'm Zed Fernandez. Today's meeting was so important, and we should encourage the villagers and the panchayat especially never to give permission for zone change or land use change. And whether it comes up later on for land filling, this is a terrible thing that would happen, and we would have to join all the people here and object to such kinds of misdevelopment. Thank you. Uzo, 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 uzo. गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो. उजो, 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 उजो. गोंयकारांच्या काळजान पेटला आरचीचो उजो. हॅलो गोंयकारांनो. सो सद्या हांगा इशू कितें चल्ला की तुमकां दिसता हांगा हो बीच लायन आसा, अख्खो बीच आसा. बिचा मुखार हो CRZ एरिया आसा. CRZ एरिया भितर हांगा हॉटेल कन्स्ट्रक्शन करपाचें चिंतता ते.
सो बेजिकली हांगा जर हॉटेल कन्स्ट्रक्शन केलें तुमकां दिसता हांगा वॉटर बॉडीज आसा शेत आसा सगळें उदक आसा हांगा मातयेन हांगा भितर रेंव आसा सो हें जर केलें न्ही हांगा अख्ख्या गांवचे गांव न्ही फ्लडींग जावन हें जावन काबार जातलो दुसरें तुमकां हांगा जी जमीन दिला आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर की हे शेताची जमीन तुमी लॉज आसात न्ही लॉज जे करपा जाय आसले मिनिस्टरांनी तुमकां ते असेंब्ली धाडला आमी वोट दिवन धाडला कळ्ळें तुमकां कायदे तुमी क्रिएट अशें बरोवपा जाय जे गोंयकारां फायद जाता तुमी गोंयकारां जो फायद जाता तो कायदो बरयलोच ना हांगा फायदो कोणा जाता हे सगळे जे भायली लॉबी जी येता न्ही तांकां फायद जाता फायदो तुमकां जाता तुमी जे एज मिनिस्टर्स जे आसात न्ही तुमकां फायदो जाता गोंयकाराचो लोकल लोकांचो फायदो कितें केला तुमी कांयच केलें ना सद्या वयल्यान हांगचो एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाता भायली इन्फ्लक्स चड जाला गोंयकाराची ऑपॉर्च्युनिटी काबार करता गोंयकार हो दिसान दीस गरीब जायत वयता सो हें सगळें चल्लां तुमची पॉलिसी आनी कंप्लीट फेल्युअर आसा मागीर ती खंयची पार्टी जावं जे तुमी उडी मारूनय गेल्ले आसात खंयच्याय पार्टीन रावा तुमी टोटल जें काम केलां न्ही तें कंप्लीट डिस्ट्रक्शनाचें केलां तुमकां एक पॉलिसी करपा जायना की गोंयकारांक लागून कितें तरी करतले म्हणून हें सगळें तुमी पाड घालपाचेंच केलां तूं पळया हांगा एक जर जालें न्ही हांगा जर लँड फिलींग जालें फ्लडींग शुअर शॉट आनी जे क्लायमेट चेंज चल्ला न्ही रेनफॉल इतलो वाडटलो फुडें फ्युचरान की हो गांव अख्खे गांवचे गांव सुद्दां जर हुंवारान गेले न्ही देर वील बी नो सरप्रायज बिकॉज ऑफ दीस सो तुमी हें थांबोवचें अशें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेनय मागता आनी जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात आतां तेंचे कडेनय मागता थँक्यू देव बरें करूं उजो गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो गोंयकारांच्या काळजांत पेटला आरचीचो उजो नमस्कार देव बरो दीस दिवं सगळ्या गोंयकारांक आमी आज हिंगा तुमी चोयलां आसतलें आज आमी हिंगा मिटींग केल्या आनी ही मिटींगेक आमी एक उलो मारलो आनी हे उल्याचेर आज ऑलमोस्ट 250 लोक हिंगा हाजीर जाल्लो ओके तुमची युनिटी तुमी दाखयली हे आमच्या माजोडकारांक आनी बेरपाटकारांक हे तुमी जाणाय आमी आज कित्या आहाय ते हिंगा एक एक्वामारीन रिसॉर्ट एक कंपनीन हे आमचें शेत हिंगा कन्वर्शनाक आयलां इंटू सेटलमेंट झोन ओके आनी ते आमी ऑब्जेक्ट कोताय आज आमी एकठांय जाल्याय ते भाशेन तुमी एकठांय जावपा जाय आनी आमी तुमकां आदार दितले तसोच तुमचो आदार आमकां जायो आमी हे नीज गोंयकार आतां सदांच एकवटान रावपाक जाय युनिटी करपा जाय आनी हे आमकां हे मुखार तांकां दाखोवपा जाय की हे 40 जाणां की आमी सगळे युनायटेड आहाय आनी तेंचे लुगार आमी तांकां दाखयतले आनी एक लास्ट उलो मारता की आमचे ही नव्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती आमी स्ट्रॉंग रावपा जाय आनी युनायटेड सगळे आख्खे आमी युनायटेड रावपा जाय आनी ही आमची फायट आसा ती आमी फुडें व्हरोन आमचें हें गोंय सांबाळूंक जाय थँक्यू गोंयांत आमच्या पेटला तो क्रांतीचो उजो गोंयकारांच्या काळजांत पेटला